Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. मकाबेवांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. सोमुर्तीच्या मुखेल शास्त्र्यांमदलो उतार पिरायेचो आनी पळोवपाक रूपवंत एलियाजार नांवाचो कोण एकलो आसलो. ताणें दुकराचें मांस खावचें म्हूण आपलें तोंड उगडूंक ताका बोळ करताले. पूण लोजेन जियोचे सुवातेर ताणें मानान मरूंक येवजिलें आनी आपखुशेन वळवळ्यांच्या जाग्यार वचूंक तो फुडें सरलो. आपल्या जिवाचो सैमांतूच मोग आसा तो लेगून विसरून आडवारलोलें आसा तें सोडूंक धीर घेवंकूच जाय म्हूण समजतात तांचे भाशेन ताणें मांसाचेर थिंपी उडोयली. हें अधोर्मी योजनाचें येजमानपण चलयतल्यांनी ताचे भोव आदले इश्टागतीक लागून ताका कुशीन काडलो आनी हें ताणें खावं येता तसलें खंयचेय तरेचें आपणेंच रांदलोलें मांस हाड म्हूण सांगलें आनी राजान घाल्ल्या हुकुमा प्रमाणें योजनाचें मांस खातोले भाशेन धोंग घे म्हूण ताका बूद दिली. तांचे भोव आदले इश्टागतीच्या भोलेपणाचो फायदो काडून ही कोरणी ताका मरणांतलो वाटायतली आसली. पूण ताच्या वर्सांक सोंपता आनी ताचे म्हातारे पिरायेचो मान राखता तसलो निशेव घेवन आनी ताच्या पिकलोल्या केंसांक फावो त्या माना खातीर आनी भुरग्यापणार थावन सारलोलें तें देखीवंत जिवीत मोनांत धरून आनी चड करून देवानूच स्थापलोल्या पवित्र कायद्याक लागून ताणें सोबेमाजार आपलो भावार्थ दाखयलो आनी आपणाक जाता तितलो बेगीन पाताळांत धाडात म्हूण तांकां सांगलें. ताणें म्हळें, असलो धोंग म्हजे असले पिरायेक सोबना. आनी 9 वर्सांचे पिरायेर एलियाजार पोरक्यांच्या जिविताच्यो चाली रिती मांडून घेवंक राजी जालो म्हूण जायतीं तोरणाटीं चिंतोलीं आनी थोड्योश्यो घडयो अदीक जियोंचे आशेन अशें हांव करीन जाल्यार ती म्हाका लागून सारके वाटेंतली घडये कोडसरूंक पावतली. हे भाशेन म्हातारे पिरायेचेर हांव फकत नोश्ट आनी भिरमोत हाडटलों. आतां हांव घडये मनशांचे खास्तींतलो सुटोन पूण हांव जिवो आसूं ओ मरूं म्हज्यान केन्नाच सर पदवेदाराच्या हातांतलो सुटूंक जावचें ना. देखून म्हजो जीव दिवन म्हजे म्हातारे पिरायेचो मान हांव राखतलों आनी मानादीक आनी पवित्र कायद्यां पासत खुशेन आनी उदारपणान बरें मरण मरूंक जाता म्हूण तरणाट्यांक हांव बरी देख दवरतलों. ही उतरां म्हणून तो वळवळ्यांच्या जाग्यार नीट गेलो. थोडो वेळ आदीं ताचे थंय एकदम दोयाळ आसले ते ताचे राखणदार ह्या ताच्या उतरां उपरांत अवचीत धारूण जाले, कित्याक हें उलोवप तांकां सारकें पिशेपण दिसलें. मार फारांच्या भारान मोरचे आदीं तो व्हडल्यान सुस्कारलो. म्हज्यान मरणांतलो वाटावंक जाताना हांव म्हजे कुडीर मार फारांचे सगळे निष्ठूर कोश्ट सोंसतां म्हूण पवित्र जाणवायेन बोल्लोलो
सर्वेस्पर बरें जाणो, पूण ताची हांव भोक्ती करतां देखून म्हजो आत्मो हे सगळे कोश्ट खुशालकायेन सोंसता. हे भाशेन ताणें आपलो प्राण सोडलो आनी आपल्या मरणा वरवीं न्हयच तरणाट्यांक पूण आपल्या राष्ट्रांच्या खूब खूब भावां भयणींक वर्तेपणाचो उगडास आनी काळजीदारपणाचो नमुनो ताणें दवरलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पर म्हाका सांबाळता. खूब खूब सर्वेस्परां जाल्यात म्हजे दुस्मान. म्हजे विरोध उप्रासतात ते ओदीक ओदीक चडतात. कितलो लोक म्हजे विशीं म्हणटा, ताच्या देवाचो ताका आदार ना. जबाब सर्वेस्पर म्हाका सांबाळता. पूण सर्वेस्परा, म्हजो जीव राखूंक तूंच म्हजो ढाल. तूं म्हजो जैताचो प्रकाश. तूंच म्हजी तकली उबारून दवरताय. सर्वेस्पराक हांव व्हडल्यान उलो मारतां. आपल्या पवित्र पर्वतार थावन तो जाप दिता. जबाब सर्वेस्पर म्हाका सांबाळता. देखून आड पडटां, सुस्त न्हिदतां आनी उठतां, कित्याक सर्वेस्पर म्हाका सांबाळता. हजारांनी लोक म्हाका आतां वेडो घालूं, तरी हांव भियेना. जबाब सर्वेस्पर म्हाका सांबाळता. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. देवान पयली आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटाक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल दोंड वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतोच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाकेव, बेगीन देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांन गुणगुणून म्हळें, पातक्या मनशागेर रावंक गेला मुरे हो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हळें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हळें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत.
तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ जेजून वयर नदर मारली. लूक 19:5. आमच्या वाड्यांत एक तरणाटो सोरो पिवन लोकांक वायट उतरां दिता. पूण कोणूय आकांताक सांपडल्यार सगळ्यांहून पयलो आदाराक पावता. पयल्या वचपांत मुखेल शास्त्र्यां मदलो एलियाजाराक ताच्या धर्मा प्रमाणें दुकराचें मांस खावंक जायना. पूण राजा ताका खावंक बोळ करतालो आनी खायना जाल्यार वळवळ्यांचें मरण ताका फर्मायतालो. ताचे इश्ट नाडबुदी वापरून राजाचे खास्तींतलो ताका वाटावंक सोदताले. एलियाजार प्रमाणीक आनी विस्वाशीपणान देवाच्या मोगान सदांच जियेलोलो मनीस. देखून लोजेन न्हय पूण ख्यास्त सोसूंक मानान मरूंक तयार जाता आनी लोकांक तरणाट्यांक बरी देख दवरता. जाकेव दोंड वसूलदार जाल्यान लोकांक दुखयतालो. ताका लागून लोक ताका वायट नदरेन पळयतालो. पूण जेजू ताचेर मोगान नदर मारून आपूण बऱ्यां खातीर न्हय पूण पातक्यां खातीर आयला म्हूण दाखोवन जाकेवाच्या जिवितांत नवसरणी हाडटा. आमी जागीं वो न्हिदलोलीं आसूं, घरांत वो कामाचे सुवातेर जेजूची नदर आमचेर आसा. आमची चिंतना आवंडे मोनान बाळगून दवरल्यान तेंय जेजू जाणो. मनीस भायलें रूप पळोवन न्हीद करता पूण जेजू आमचे अंतस्कर्ण वळखून वेंगोयता. मोगाळा बापा, जेजूचेर नदर दवरून ताच्याच भरवशान जियोंक आमकां तुजें बळ फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.